आणि एक फावट सिद्ध झाले, शाळांतल्या शाळा परस गांवांतल्यो शाळा अभ्यासान चड हुशार आसात। 10वेचो निकाल जाहीर जाला, तातूंत 100% निकाल काडिल्ल्यो वट्ट 78 शाळा आसात आणि तातूंतल्यो 72% शाळा आसात गांवांतल्यो, फकत 22% शारांतल्यो। परीक्षा केंद्राचे तशेंच वट्ट 28 केंद्रांतल्या 5 केंद्रांचो निकाल 95% परस चड लागला। तातूंतल्यो 4 आसात गांवांतली आणि फकत 1 केंद्र आसा शारांतलें। पळयात हो नियाळ। काणकोण तालुक्यांतले माशें हें केंद्र 97% निकाल काडून गोंयांत पयलें आयलां। हें केंद्र आसा दक्षिण गोंयच्या शिमेर। फकत लोलये आनी पैंगीण गांवच्या शाळांचें ते भायर काणकोण केंद्र पयल्या शारांच्या 3ऱ्या नंबरांचेर आयलां, 96% निकाल काडून। चवथो आसा हळदोणें 95%, मात दुसऱ्या नंबराचेर मडगांव आसा। ह्या केंद्रान 96% निकाल काडला। मात त्याच वेळार सगळ्यांत उणो निकालय गांवगिऱ्या केंद्रांचोच लागला। केप्यां 82%, कुडचड्यार 87% आणि मंगेशी 88%। गोंयांत एक नवो ट्रेंड सुरू जाला। भुरग्यांक बरें शिक्षण मेळचें म्हूण गांवचो लोक एकतर भुरग्यांक शारांनी शिकपाक धाडटा वा थंय वचून रावता। तांच्या मतान गांवांतल्या शाळांनी कांय दम आसना। पण 10वेचो निकाल मात्र चित्र दाखयता तें सामकें परतें। वट्ट 78 शाळांनी 100% निकाल काडला, तातूंतल्यो 56 शाळा गांवांतल्यो आसात। तातूंत गावणोगिरी आनी खोतीगांव सारक्यो रानांतल्यो शाळाय आसात। शाळांतल्यो 100% निकाल काडपी शाळा मात फकत 22 आनी एक गजाल, ह्या सगळ्या शाळांतल्यो 100% वयल्यो सरकारी शाळा आसात तब्बल 21।